हांव आयज म्हापशा हिंगा बस स्टँडाचेर आहलो आनी एक गुरू म्हणून तें नांव यशवंत ट्रॅवल्साचे बशीचें नांव. सो तेणेन आयज बस लायतना रॉंग लायल्ली. सामकी कितें एक जाग्याचेर नासली तिची बस. सो हांव भितर गेलो आनी ताका सांगलें बाबा ती बस सामकी रावना. तेणें म्हाका 2-3 फावटी टायम घेतलो. सो हांवें ताका पयलें तेजें आख्खें फोनूच कळलो तो टायट आहा म्हणून. आनी लोकूय म्हणलो की सगळें टायट आहा म्हणून तें. सो हांवें मागीर पुलिशेक फोन केलो म्हापशानूच आनी की हें जालां बी म्हणून की तो पियेला आनी तेणें सांगलें तुका पुलीस धाडटा म्हणून. आनी ताका लँडमार्का कडेन धरलो आनी विचारलें की बाबा तूं पियेला आनी तें हांवें ना पयलीं हांवें ना. मागीर ताका धरून येयलो पुलीस स्टेशन आनी ताका हांवें रिटर्न आतां कंप्लेन दिला की तो पियेल्लो म्हणून. PSI यशवंत आहलो. फूल टायट आहलो. फूल टायट. ओके, म्हणजे सारको कंट्रोल जायनासलें. कंट्रोल जायना तशें चलोंक जायनासलें सामकें. इतलें. तो बस चलयतालो. आनी पॅसेंजर आख्खी फूल आहली बस. फूल बस आहली. फूल बस आहली आनी लोकांचो मालूय आहलो. ओके, सगळे जाणा ओडोवपाच होता आमकां एक फावट. म्हणजे फूल ड्रंक एंड ड्रायव्ह. फूल ड्रंक आनी तेचेर ते युनिफॉर्म आसून घालूंक नासलें. आनी तो पुलिशेक सांगता की आमकां पयशे दिवन हें करया म्हणून आमी. अच्छा, कितें सांगूंक सोदता ह्या हेचेर? हांव सांगूंक सोदता की गव्हर्मेंटान बेगीन बरें एक्शन घेवचें. कित्याक आमी हल्ले लोक आसा जाल्यार आमचे एक्सिडंट जावंक शकता. म्हापशेंच्यान शिवोली वचपी प्रायवेट पॅसेंजर बस आसा त्या बशीचो जो ड्रायव्हर आसा हाका म्हापसा पुलिसांनी ड्रिंक अँड ड्रायव्ह ह्या गुन्ह्या खाला ताचेर गुन्हो नोंद करून त्या ड्रायव्हराक आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा. जेन्ना आमी घटनास्थळी पावले आनी जे पॅसेंजर आसात थंयच्या पॅसेंजराक जेन्ना विचारले तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की जो ह्या म्हापशेंच्यान शिवोली वचपी जी प्रायवेट पॅसेंजर बस आसा ताचो जो ड्रायव्हर आसा तो सोऱ्याच्या नशेत आशिल्लो. जेन्ना एक पॅसेंजर जेन्ना बसीन चडलो ताका दिसलें की जी बस आसा ती खंय तरी इनप्रॉपर म्हणजे वांकडी खंय तरी अशी लायिल्ली. ज्या जाग्याचेर लावपाक जाय बस स्टँडाचेर ती तशी त्या जाग्याचेर लाविल्ली नासली. आनी जेन्ना त्या भुरग्यान त्या पॅसेंजरान त्या ड्रायव्हराक विचारलें तेन्ना ह्या दोगां मदीं खंय तरी वाद जालो. त्या ड्रायव्हरान त्या भुरग्याक खंय तरी वायट उतरां जी आसा ती घातली. आनी तेन्ना ह्या घटने नंतर जेन्ना बस स्टँडा वयल्यान म्हापसा धुळेरांतल्यान शिवोले वाटेक वयताली तेन्ना त्या पॅसेंजरान 100 डायल करून पुलिसांक आपयले. धुळेर लँडमार्क जो रस्तो शिवोले वाटेक वयता थंयसर म्हापसा पुलिसांनी त्या बसकाराक आडयले आनी तेजे आल्कोहॉल टेस्ट केले तेन्ना तो अशें दिसत येयलो की तो सोऱ्याच्या नशेन आशिल्लो. म्हापसा पुलिसांनी ह्या ड्रायव्हराचेर सध्या कंप्लेन केल्ली आसा आनी तेचेर गुन्होय नोंद करून ताका सध्या म्हापसा पुलिसान ताका ताब्यात घेवन बसयल्ले आसा आनी फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करीत आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी.